नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या आयच्या कोकणी खबरापत्रांत तुमकां सगळ्यांक येवकार. पळोवया 4 वरांच्यो खबरो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या हस्तुकी उत्तराखंडातल्या देहरादून हांगा संवसारीक गुंतवणूक परिशदेचें उक्तावण जालें. 2 दीस चलपी ही परिशद राना संशोधन संस्थेच्या संकुलात आयोजीत केल्या. उत्तराखंडाच्या सर्वांगीण उदरगती खातीर नव्या गुंतवणूकदारांक संदी दिवपाच्या हेतान ह्या परिशदेचें आयोजन केलां. ह्या परिशदेक लागून उत्तराखंडाच्या उदरगतीत संवसारभरातल्या गुंतवणूकदारांकडल्यान बरो तेंको मेळटलो असो विश्वास प्रधानमंत्र्यांनी उक्तायलो. आज अस्थिरता नहीं चाहता, वो स्थिर सरकार चाहता है. हाल में हुए विधानसभा चुनाव में भी हमने ये देखा है और उत्तराखंड ने लोगों ने पहले ही करके दिखाया है. जनता ने स्थिर और मजबूत सरकारों के लिए जनादेश दिया. जनता ने गुड गवर्नेंस के लिए वोट दिया. गवर्नेंस के ट्रैक रिकॉर्ड के आधार पर वोट दिया है. आज भारत और भारतीयों को दुनिया जिस उम्मीद और सम्मान से देख रही है, हर भारतीय एक दायित्व के रूप में इसे ले रहा है. हर देशवासी को लगता है कि विकसित भारत का निर्माण उसकी अपनी जिम्मेदारी है. भारतीय रिझर्व्ह बँकेन आयज आपले 2 म्हयन्याळी पतधोरण जाहीर केला. बँकेचे गव्हर्नर शक्तिकांत दास हांणी घेतिल्ल्या पत्रकार परिशदेंत पतधोरणाची म्हायती दिल्या. सेगीत 5वे फावट कळंतराचे दर तशेंच दवरल्यात. ताका लागून रेपो दर 6.5% कायम उरला अशें तांणी स्पश्ट केलां. चालू अर्थीक वर्सांत देशाच्या उदरगतीच्या दरांत 7% वाड जावपाचो अदमास गव्हर्नर शक्तिकांत दास हांणी उक्तायला. And continued buoyancy in services. The healthy twin balance sheets of banks and corporates, high capacity utilization, continuing business optimism and government's thrust on infrastructure spending should propel private sector capex. The drag from external demand is also expected to moderate with a turnaround in merchandise and services exports. The protracted geopolitical turmoil, volatility in global financial markets, and growing geo-economic fragmentations, however, pose risks to the outlook. Now, taking all these factors into consideration, real GDP growth for the current year, that is 2023-24, is projected at 7%. I repeat, real GDP growth is projected at 7% for the current year, with the third quarter at 6.5% and the fourth quarter at 6%. Real GDP growth for next year, and we have provided the figures for the first 3 quarters of next year. So real GDP growth for the first quarter of 24-25 is projected at 6.7%, for Q2 at 6.5%, and Q3 at 6.4%. मिझोरामचे नवे मुखेलमंत्री म्हण जोरम्स पीपल मुवमेंट पक्षाचे वडील फुडारी लालदोहोमा हांणी आयज पद आनी गोपनीयतेचो सोपूत घेतलो. मिझोरामची राजधानी आयजवाल हांगा राज्यपाल हरिबाबू कभमपती हांणी नव्या मुखेलमंत्र्यांक सोपूत दिलो. 74 वर्सां पिरायेचे लालदोहोमा हे 1984 सावन सक्रीय राजकारणांत आसात. सगळ्यांत पयले फावट ते काँग्रेस पक्षाचे वतीन लोकसभेत वेंचून गेल्ले. हालींच जाल्ल्या विधानसभा वेंचणुकेंत तांच्या फुडारपणाखालच्या जोरम्स पीपल मुवमेंट पक्षान 40 सुवातांतल्यो 27 सुवातांचेर जैत मेळोवन निर्णायक भोवमत मेळयिल्लें. तांचे सयत आयज हेर 7 मंत्र्यांक लेगीत पद आनी गोपनीयतेचो सोपूत दिलो. प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी येवजणेचेर 8 कोटी 12 लाखा परस अदीक लाभार्थी आसात. ही येवजण पारदर्शी पद्दतीन जावची आनी लाभार्थ्यांक ताचो चडांत चड लाव जावपाचो हे खातीर खासा वळखपत्र दिवपाची तजवीज सरकार करता अशी माहिती केंद्रीय शेती आनी किसान कल्याण राज्यमंत्री कैलाश चौधरी हांणी राज्यसभेत दिली. ही येवजण 2019 सावन चालीक लायल्या अशी माहिती तांणी जापेत दिली. जो हमारी है उस योजना के माध्यम से स्टेट अगर कोई उसको लेकर अगर कार्य करना चाहता है तो वो उसके जो नॉर्म्स के अनुसार जो है उसमें कर सकता है. और निश्चित रूप से भारत सरकार किसानों की ऐसी समस्याओं को लेकर निश्चित रूप से जैसा कि किसान की
अगर स्कीम भी है, जैसे बजट का भी हमने प्रावधान किया, बढ़ाया है। लगभग 2013 से आज दिन तक जो अभी बजट में प्रावधान है, 2013 में कृषि का जो बजट था वो लगभग 23,000 करोड़ था। अभी कृषि का बजट भी 1,25,000 करोड़ रुपए, लगभग 5.5 गुना वृद्धि कृषि के बजट में की गई है। इसी तरह से किसानों के लिए फसल बीमा की भी योजना है, नेचुरल फार्मिंग पर भी किसान जाए, ऐसी वेराइटियां भी हमने तैयार की है ICR के द्वारा, जो क्लाइमेट के अनुसार उनकी क्लाइमेट रेजिलेंट वेराइटियां तैयार की है, ताकि किसान को अगर ऐसी आपदा आ जाए तो वो बरसात या नुकसान हो जाए तो भी वो फसल खड़ी रहे, उसका नुकसान नहीं हो। तो ऐसी ICR के द्वारा भी प्रयास किए जा रहे हैं, एडवाइजरी भी जारी की जाती है और निश्चित रूप से किसानों को पहले सूचना मिले, इसके ऊपर भी किया जा रहा है। बाकायदा समय समय पर उनको कैसे जागरूक किया जाए, इसके ऊपर भी सरकार के लगातार प्रयास रहते हैं। विनायक दामोदर सावरकर हांचे जिवीत आणि कार्य समजून घेवपा खातीर अंदमानाक भेट दिवपाची गरज आसा। अंदमानात सावरकरांच्या जिविताचेर आदारीत लायट शो पळयल्या उपरांतच तांचे विचार करपाक मजत जातली, अशें मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी सांगलें। विनायक दामोदर सावरकर हांणी बरयल्ल्या गोमंतक ह्या महाकाव्याचे प्राध्यापक भूषण भावे हांणी केल्ल्या कोंकणी गद्य रूपकाराचें लोकार्पण जालें। ह्या वेळार मुखेलमंत्री सावंत उलयताले। गरज आसा की आमकां आमची संस्कृती आयजूय बी आमचें दायज जे 450 वर्साच्या कार्यकाळात, म्हणजे ताच्या फाटल्यान जर वचत आमी कदंब आसतले, मराठाच आसतले, सालिवान आसतले, हेंय बी बरो कार्यकाळ आशिल्लो तोय लोकांच्या मुखार हाडपाची गरज आसा आणि ते म्हाका दिसता साहित्यिकूच हाडूं शकता। तुमी म्हाज्या समोर बसलेले लोक हे निश्चित रित्या ते बरें काम सातत्यात करूंक शकता। थोडे जाण तो इतिहास पुसपाचो बरेचशे फावटी पळयता, परत परत म्हणजे दोतोर प्रमोद सावंत जाल्यार मराठाचेर चड उलयता, हें बी म्हणपाक लागले, थोडे कदंब राजांचेर चड उलयता। अरे आसा ते आसा, इतिहास आसा तोच कोण तरी उलयतलो न्ही, म्हणून तें म्हाका दिसता म्हाज्या पेक्षा तुमी जर उलयलें आनी बरयलें जाल्यार चड लोक ते अजून एप्रिशिएट करतले। म्हणून म्हाजी तुमकांय विनंती आसा, भूषण भावेन ज्या पद्दतीत म्हणजे स्वातंत्र्यवीर सावरकर हांचेर बरयलें, कोंकणींतल्यान बरयलें आनी उजवाडाक हाडलें, त्याच प्रमाणे तुमी बी ह्याच पद्दतीत वेगवेगळो गोंयचो इतिहास हो कोंकणींतल्यान बरोवचो। जायते सहकार्य हाज्याय फुडें हांवें आमच्या राज्य भाशा संचालनालयाकूय सांगलां की हाका पुराय तेंको, पुराय सपोर्ट, इवन दो आमच्या आर्किओलॉजी डिपार्टमेंट जे तुमकां सहकार्य जाय, ओके, ते सगळें करपा खातीर सातत्यात तयार आसा। जानेवारी महिन्यात जावपी पर्पल फेस्ताचोच एक भाग म्हण 10 जानेवारी दिसा अखिल भारतीय वधूवर मेळावो आयोजीत केल्ल्याची माहिती समाज कल्याण मंत्री सुभाष फळदेसाय हांणी दिली। विविध प्रकारच्या दिव्यांगांक योग्य जोडीदार सोदपाक मेळचो हे खातीर हो यत्न आशिल्ल्याचें तांणी सांगलें। हो सुवाळो गोंय सरकाराचे समाज कल्याण खातें, दिव्यांगजन आयोग, केंद्रीय दिव्यांगजन सबळीकरण खातें, वॉयस विजन आणि वासुदेव बुबना मेमोरियल ट्रस्ट हांच्या जोडपालवान आयोजीत केला, अशें मंत्री फळदेसाय हांणी सांगलें। Social, cultural happenings, and this is between 8th to 13th of January. During this Purple Festival, we will be hosting the All India 12th Matrimony Meet on 10th January 2024 in this state, in this Panaji. There are lapses, there are lot of things to be done. We started it last year, and all these years nobody has commented, nobody has criticized, and I don't think Purple Fest is merely a waste of money. It is not at all. Purple Fest is not a magic that would turn around and you will find very next day everything happening. This is the attempt. विकसित भारत संकल्प यात्रा आयज अस्नोडा पंचायत वाठारांत पावली। सरपंच फ्रांसीस वाज, उपसरपंच सपना मापारी, हेर पंच वांगडी आनी ग्रामस्थांनी यात्रेक येवकार दिलो। हे उपरांत पंचायत सभाघरांत जाल्ल्या कार्यावळीत थळाव्या लोकांनी सोपूत घेतलो। 2047 वर्स मेरेन भारताक विकसीत करपाचें प्रधानमंत्र्यांचें सपन पुराय करपा खातीर सगळे वावुरतले, अशें ग्रामस्थांनी आपल्या सोपुतांत सांगलें। विकसीत भारत संकल्प यात्रा ही लोककल्याणकारी येवजण्यांची म्हायती दिवपी राष्ट्रीय पावण्यावेली यात्रा आसा। उपसरपंच सपना मापारी हांणी म्हायती दिली। गांवांत पावल्या आणि आमच्या माननीय PM मोदी सरान या विकसित भारत या संकल्प यात्रा ही आयज सगळ्या गांवांत धाडलेली आसा
तशें आमी आयज आमच्या वस्तूच्या पंचायती वतीन आमच्या नागरिकाच्या वतीन तेंचें स्वागत करता आणि आयज आमी पळयलें की वेगवेगळ्या डिपार्टमेंटाचे लोक आमच्या दारा पर्यंत म्हणजे आमच्या ऑफिसान येवन तेंच्यांनी आयज आमकां आपल्यो ज्यो स्किमी आसा त्यो आयज हांगा लोकां पर्यंत आमच्या पावयल्ल्यो आसा. आमी मोदी सरकार तशेंच आमचे गोंय राज्याचे मुखेलमंत्री प्रमोद सावंत हेंचे बी आमी धन्यवाद म्हणटा. असो आमकां हो कार्यक्रम आयज दिवन हांगा आमच्यो खुबश्यो मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांची हॅलो गोंयकार ही म्हयन्याळी कार्यावळ आयज सांजे 8 वरांचेर पणजी दूरदर्शन केंद्रावेल्यान थेट प्रसारीत जातली. राज्यांतल्या लोकां वांगडा थेट संवाद सादपाचो उपक्रम सुरू आसा. एका वराच्या ह्या कार्यावळींत लोकांनी 222 2424 आणि 222 5204 ह्या दूरध्वनी क्रमांकाचेर संपर्क करचो अशें मुखेलमंत्री कार्यालयान कळीत केलां. भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे हांणी आयज गोंय वैजकी महाविद्यालय इस्पितळा खातीर सोडॅक्सो हांच्या जोडपालवान आरोग्यम ही कार्यावळ चालीक लायली. भलायकी संचालक गोंय वैजकी महाविद्यालयाचे डीन डॉ शिवानंद बांदेकर, डॉ राजेश पाटील ह्या सयत वैजकी शिक्षण घेवपी विद्यार्थी ह्या कार्यावळीक हाजीर आशिल्ले. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी चालू वर्स हे भरडधान्य वर्स म्हूण घोशीत केलां. ते फाटभुंयेर आरोग्यम ह्या कार्यावळी खाला विद्यार्थी आनी कर्मचाऱ्यांक सकस आनी दर्जेदार आहार मेळचो हे खातीर हो फुडार घेतला अशें मंत्री राणे हांणी ट्विटर संदेशांत म्हळां. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्यो खबरो आतां तुमी सामाजीक संकेतथळाचेर पळोवपाक शकतात. ते खातीर आमच्या फेसबूक पेज DD न्यूज पणजी, एक्स हँडल @DD न्यूज पणजी आनी यूट्यूब चॅनल DD न्यूज गोवाचेर पळोवंक शकतात. तशेंच DD गोवा चॅनल आतां टाटा प्लेचेर चॅनल क्रमांक 1995, DD फ्री डिश चॅनल क्रमांक 97 आनी डिश TV चॅनल क्रमांक 1228 हाचेर पळोवपाक शकतात. आनी इतल्यान हें खबरापत्र हांगा सोंपता. परत मेळुया सांजेच्या 6:30 वरांच्या खबरापत्रांत. नमस्कार.